वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय गायज, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आम्ही सगळी बरी आसा. सो आम्ही आयले आसा आता अंजुना. आयज न्ही हांगा आसा फिशींग कंपिटिशन. हे जस्ट म्हाका आयजूच कळ्ळें. आनी कशें कळ्ळें म्हाका, तुमकां खबर आहा न्ही, लुसियानो अंकल ती वायफ लविनान घातलेलें आयज स्टेटसार. म्हणजे तिका हांवें मेसेज केलें खंय कितें तें. सो म्हटलें शिव विचारलें या म्हणपा लागलो, फ्री आसलो तो या म्हणपा लागलो. ती म्हाका लायक अशें फिशींग कंपिटिशन पळोवपाक बीन, कळ्ळें न्ही, फिशींग करपाक म्हाका खूब लायक. सो म्हटलें चल येता. म्हटल्यार टायम जालो 3 स्टार्ट ते 4 जावपा येयली. 3 भायर सरली आमी घरांतल्यान. ट्राफीक असलें हांगा टायम जालो. ओके, सो आतां वयता आमी. सो या न्ही, ताके तुमकां कर्लीज शेक आनी कर्लीज शेक थंयसरूच ते कळ्ळें. सो हे पळय हांगासर आमी पार्क केला. बायक घेवन येयला आमी आनी रेनकोट बीन कॅरी केला, कित्याक कार घेवन येवप जायना. सो हे पळय कर्लीज. हांगाचे व्यू पळया, सामको वारो सुटला या न्ही. सो लविनाचो चेडो आसा हांगासर फिशींग कॉम्पिटिशनाक. ताचो नंबर दिला आमकां हेणें. ताका कॉल केले, ओलांडो कॉल केले खंय का म्हणून, ताका दिसत ना कांयच. तो अपालो सकयल देऊन यो म्हटलें हाणें. चल रे, हय सकयल सायडीन देव. सो पावली आमी हांगासर आनी हें आसा कर्लीज शेक. हांचे स्टार्ट केलें हांगा पळयात. सकयल या निशुनाथ काडले बघ कितले लोक रावला पळय. ओलांडो तो पोंग ना हेणें. सकयल या निशुनाथ. सो स्टार्ट जाल्लें आसा आतां. तो ओलांडो थंय आहा, सकयल वयता आमी. ओके, उदक उदक हायट आहे सारकें. यो रे. शिव म्हणटा आपण सँडल घालूंक जाय खंय. शिव खबर ना शूज घालून येयला शिव. शिव कसलो असो बायकार घेतला. हांगा पळोवंक शकता सगळे जाणां रावला घेवन. कोणाक मेळटा कशें कितें सामको हुस्को नुशनाथ. कोणाक मेळटा पयलीं, तर कोणाक कितें मेळटा न्ही हें तुमकां दाखयता हांव, कळ्ळें न्ही. तो दाखयता खूब जाणां 30 जाणां खंय 30. चल या आमी सकयल चल. सो तुमकां लागींतल्यान व्हरून दाखयता. 4 बरोबर घातला मरे. 4 साल काय या मरे. 3 दिवस थंयसर धाकटी भुरगीं बी रावला. सामको वेव पळयात कितले. वयर ओलांडो फिशींग केन्ना वय ओलांडो इंचार्ज खंय. आतां माझा ओलांडो आनी नुस्तें काडटा आसता म्हणून. फर्स्ट कॅच गेलो म्हणून. केलो फर्स्ट कॅच. हय फर्स्ट कॅच त्या वाटेन येयला फर्स्ट कॅच. सो आमकां चुकलें मातशें. हय आतां हांव ह्या वाटेन ना अमोग आतां सेकंड सांगा. सो आहा थंय फर्स्ट कॅचाक आहा प्रायज बिगस्ट फीश आनी मागीर मोस्ट नंबर ऑफ फीश. मोस्ट नंबर ऑफ फिश. हय नाईस. सो पळोवया कोणाक कितें मेळटा तें तुमकां दाखयता. ऑलरेडी एक मेवलो खंय फीश शेवटी आनी आमकां चुकलें. हो धाकटो अशी फीश कोणें धरला न्हू तेका फर्स्ट कॅच. तो थंय रायडन तुका शेन सोदता न्ही. चल 500 आसताय फिशींग करपाक. 500 आसतात. इतलें इझी ना. पळोवया आतां कोणाक मेळटा. एक मेवळे आसा तेका आत्तां तेका मेवळे. कितें म्हणटा तेका कितें काडो पळय आत्तां तेका मेळ्ळें. थंय पळय ओके देव. सो बरें कडकडीत वत लागला. अजून कोणाक काय मेळोंक ना. सांगासर न्ही आनीक मेळ्ळेले आसा पळयात. हे मातशें बरें व्हडलें. सामको व्हडलें तुकाच मेळ्ळा ते काय बरें पळयात. थँक्यू आं. तुमचें नांव कितें? तुजें नांव कितें? बेंजू.
धाकटो आसतना फिशींग करतालो खंय आनी ताका ते लायक फिशींग करपाक 27 किलोमीटर मॅक्सिमम फिश कितें व्हडलो फिश व्हडलो फिश ताका मेळा 27 किलो 27 किलो चोणाक? वय चोणाक हय सो आयज सी न्ही मातशें खूब रफ आहा आनी 3 स्टार्ट जालें ते 3 ते 6 पर्यंत सो सद्या तुका दाखयला 2च मेळाले आसा अजून कोणाक मेळोंक ना सो रिच्यू हांगा बरो एन्जॉय करता पॅन्ट बीन सामकें हाफ वयर केला हाणें कितें लायत तूं बांगडे आं बांगडे ना सुंगटां लागता न्ही सुंगटां आता हे काढला तो बांगडा बांगडे न्ही आं बांगडोय बरो ताजो फ्रेश आहा बांगडे सामके हाडला तो स्पेशली बांगडो हाडला हांगासर तुमी पळोवंक शकता हे पळयात हे आसा बांगडे आं बरे तेणे स्लायस पातळ कट केला अशें मोठे मोठे लायले की मोठे मोठे नुस्तें मेळटा न्हू रे आतां कळ्ळें म्हाका बिग बिग बेट बिग फिश हय सारकें अरे असं उदी कसा आमकां उदीक घेवन येयला बाबडो आमी उदीक घेवन येयला घरांतल्यान कसलें वच सामकें तो पळय थंय हांवें सांगलें शिवता फिशींग करपाक या म्हणून अबे येयलें न्ही आतां हेच पळोवपाचें ते हाडूंकूच ना आमी ऑनलायन ऑर्डर करूंकूच ना अरे एक गाडी आमी टायमू ना आई सामकें थोड्या तोड्डा थंय पसून आमकां तोड्डा थंय बरें आहा गाडी बारीक बारीक सुंगटां अशें लावपाचें आनी सुंगटां ना जाल्यार गंवाची पीठ कालोवन न्ही लावपाचें जाता मेळटा पण ताका खूब पाशियेंस जाय इतलें इजी ना तें आनी आयज चड मेळोंक ना टायम कितलो जालो 4 जाले न्ही 4:20 जाले अजून 6 पर्यंत आहा ते अजुनूय कोणाक मेळोंक ना पळोवया वाट पळयता हांगासर न्ही धाकटेशे मेळे आसा हे पळयात येस कितें म्हणटाय का पाद्री खंय सो हांगासर नुस्तें कमी लागता प्लास्टीक चड लागता सो ताका एक प्लास्टीक मेळ्ळें थंयसर एक ताका ब्लॅक प्लास्टीक मेळ्ळें आनी हांगा दाखयता भुरगीं बरेशे हांगा रेवा म्हणजे बरेशे कास्टल बी हे करता दाखयता तुमकां सो हे पळयात बरें गेला सो बसले आमी अजून आनी काय अजून मेळोंक ना कांयच आनी आतां मातशें काळोखूच जाला येतलो दिसता पावस काळोख जाला अजून न्ही आनी 1 आवर आसा पळोवंक शकता स्काय सामकें आतां येतलो पावस सो तेका आनी एक मेळ्ळें आसा दाखयता तुमकां कितें म्हणटाय का बरो धाकटो आहा हे पळयात शिवनाथान ओपन केले BMW पावस येयलो वयतलो वाऱ्यान वयतलो हय असो पडटलो वयतलो तो लविना येयले लविना आम्ही बसला हांगा आज मला तू येवचे ना म्हणून कितें आम्ही पावली ते म्हटलं पे कल्ली टेस्ट स्नेह म्हणून सो थंयसर न्ही एक मेवळें थंयसर बसले न्ही थंय वयचें पडटा तेवटें वयचें पडटा हांगा मातसो न्ही बरो म्हणजे मिडियम आसा चड धाकटो ना दाखयता तुमकां दाखय रे सेम न्हू रे ते वदळ मेळ्ळें कितें म्हणटा का खाया कसली नांवां थँक्यू ती दवर दवर सो तुका 2 मेळ्ळा न्ही सो एका 2 मेळा
अपय हा हाडो खंय तो व्हडलो तो व्हडलो तो व्हडलो हा हाय बरो हा बरो कसलो आडो मागता हाका बरो व्हडलो हा हाका इंग्लिशीन कितें म्हणटा कसलो एक फ्लेवर लीफ म्हणटा ओके डन थँक्यू कसलो मेन तो कोमो कोमो सीट 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 रा 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 कसलो म्हणले तुवें कोमो 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 बरो व्हडलो हा बरो बरो येस नायस सो थँक्यू तारले आणि कितें हाडला खंय सुंगटां सो जाली आतां न्ही सगळे हांगा वेट करून पळयता म्हणजे वेट करतले मागीर प्रायज डिस्ट्रिब्युशन ओके सो हांगा थंय गर्दी केला एक एकूच रे सो थंयसर न्ही वेट करता त्या पळयात तो व्हडलो हा सो हांगासर न्ही आसा फादर डायरेक्ट गेट म्हणटा आमचो पालिगार फादर तो आतां एक आमकां दोन उतरां सांगतलो सगळें आमचो फादर बरें हांव भाशण दिवंक सोदिना पूण कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या सेंट मायकल पॅरिश युथाक सक्सेसफुली तुमी हें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलें आनी तशेंच सगळ्या भाग घेवपी आमच्या अंजुंच्या गांवच्या भावांक आनी भयणाक हांगा हाजीर आसल्यांकूय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची तुस्त आनी वाखाणणी करता आमच्या तरणाट्यांक तुमी ह्या वर्साक 30 आंकडो दिवन फिशींग करपाचो तेंची उमेद सोडयली तशेंच कोणें तरी ह्या वर्साक प्रायजीस बरे दवरले आहात फिशींग रॉड आनी दुसरे वस्तू आनी एकल्याकूय बी ल्हान ल्हान कितें तरी बॉक्सीस मेवला तुमी भाग घेतलो देखून तुमकां शाबासकी आनी परबी आनीक तुमकां बरें आवडटा आमच्या तरणाट्यांच्या फुडाराचेर बरें आवडटा आनीक फादर एंटनी ब्रिटो ताणें तो इन्चार्ज युथाचो म्हणून ताणें दोन उतरां सांगची म्हणून मागता सो दोज हू आर विनर्स कॉंग्रेच्युलेशन्स टू यू वेल फिशींग इज अ लक बट इट इज ऑल्सो एन art and it is also a trick. I was saying to someone, you give another hour, that is the most precious time and important time for grazing of the fish. So anyhow, competition comes to an end and wish you best of luck in your fishing endeavors all your life and best of luck to our youth in organizing skills. All the best. Thank you very much, brother. Thank you. Especially our youth coordinator. This is two months, since 2 months, so many activities happened and so many are part of that. I don't know how many are there. Surely more than 25 will be here, no? So to bringing together it is very difficult, but she is able to do with the help of the EXCO and all of you youth. I congratulate you all and all the best once again. Thank you. Most number of catches and sometimes hard work doesn't work but smart work does work आणि ते आमचे हेबून केलेले आहा बारीकशीच म्हटल्यार 4 बोक्षी तेणी धरलेली सो आमचे हेबुकान मोस्ट नंबर ऑफ कॅचीस हो प्रायज मेळटा थँक्यू सांग पहिला मस्त सांग विचार घराविता थँक्यू विनर म्हटल्यार द बिगेस्ट कॅच गोज टू बेंजामिन फर्नांडीस आमच्या
तो असे असतले फिशिंग कॉम्पिटिशन आणि यांचे वर्सां वर्स असता खंय आम्हाला खबर नासतलें हांवें फर्स्ट टायम येयला खूप एन्जॉय केले पण खूप डिफिकल्ट नुस्तें राव रे खूप डिफिकल्ट नुस्तें मेळपाक पण खूप लोकांनी ट्राय केले आणि लोकांक मेवळेय कळ्ळें न्ही सो अशें आसतलें आयचो ब्लॉग कशें आसतलें कमेंट करात आणि आवडलो तर लायक करात शेअर करात आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर I love you, friend. Please comment and subscribe button and go best. अंकल पण हॅपी आता बाय पण Bye, bye, bye. केला चला बाय